विधानसभेत जापो चुकीच्यो मुख्यमंत्र्याक मान्य काँग्रेस मागतात जापानची ज्युडिशियल इन्क्वायरी मुख्यमंत्र्याबरोबर बसका स्मार्ट सिटीचा खर्च सिवेज टँकरांचे इश्यू डिजिटल इंडिया वरवी डिजिटल गोवा तुमच्या दारी सरकारी स्कीमी ग्रामीण मित्र पावतल्या दर किल्ल्यांच्या दारात 27 खात्यांच्या 170 ऑनलाईन सर्व्हिसेस मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ज्ञानवापीतल्या शिवलिंगाचो जातलो सायंटिफिक सर्वे ASIच्या रिपोर्टा उपरांत अलाहाबाद हायकोर्टान दाखयलो बावटो शिवलिंगाक बाद नसताना जातले कार्बन डेटिंग प्रतिष्ठेच्या कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकीचो निकाल आज एक्झिट पोलांनी विधानसभा त्रिशंकू काँग्रेसीचो बहुमताचो दावो JDS किंग मेकर जावपाचे तयारेत BJPचो प्लान बी तयार GMCत PG कोर्साक आता SC ST OBC आरक्षण SCंक 2 STक 12 OBCक 27%, 41% सीट गेले आरक्षणाक उठाण उचलेले राजकीय आरक्षण पाकिस्तान पेटला आदलो प्रधानमंत्री इम्रानाक अटकेपासून 2 सप्तकांची थाकाय इस्लामाबाद हायकोर्टाचा सरसकट जामीन शरीफ सरकार पेटला त्यामाग इमर्जन्सीची लक्षणा ढवळे स्क्रॅपयार्डांक उज्याचे फाटभर कवळे पंचायत थळ्यांची फोण्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांबरोबर बसका स्क्रॅपवाल्याच ना फुडल्या ब्रेस्तारा परत बसका स्क्रॅपयार्डांचो पंचनामो DYSP विश्वेश करपेक हायकोर्टात धक्को 2013 फिर्यादीक थापटावपाचे केशीत मानवाधिकार आयोगाच्या रिपोर्टाक दिल्ले आव्हान मारले भायर 10,000 रुपयांची फायन करपेचेर ॲक्शन राजस्थानात पायलटाचे काँग्रेसीच्या सरकाराआड आंदोलन जयपूर अजमेर 125 किलोमीटर जनसंघर्ष यात्रा राजे राजवटीतल्या भ्रष्टाचाराचेर ॲक्शन घेना म्हूण गयलो ताचेर चढाई गोंय रामनगर हायवेर हार्लीत बोलेरो पिकअप मोटारीचो अपघातात 5 गोंयकार जखमी समोरासमोर टक्कर मोटारीचो ड्रायव्हर गंभीर 4 जाणांक किरकोळ मार देशात कोविडाचे नवे केशी 1688 ऍक्टिव्ह केशी 19,613 गोंयात नवे केशी 29 ऍक्टिव्ह केशी 230 कुट्टाळे वेळसाव तळे उसपुपाचे काम 2 दशका उपरांत सुरू त्यांना मातांनी साल्डानान केले तितले शेतकार गरोवणेक वचपी गणपती विसर्जन करपी खुशी एक्सायजाचे टीमीन पत्र देवी चोरया सोरो व्हरपी ट्रक धरलो सिमिटाच्या ब्लॉका फाटल्यान सोऱ्याची 1,000 बॉक्सा 10 लाख रुपये मोलाची धाड केरला स्टोरी फिल्माचेर कित्याक बंदी घाल्या सुप्रीम कोर्टाची पश्चिम बंगाल सरकाराक नोटीस निर्माते सुप्रीम कोर्टात हे वटेन गोंयचो मुख्यमंत्री फिल्म पळोवंक थिएटरांत उद्धव शिंदेचे शिवसेनेचे सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत उद्धव ठाकरेची वेंचणुकेक वचपाची मागणी मोदी महाराष्ट्र सरकाराक राजीनामो दिवंक लावचो मागतात ठाकरे प्रधानमंत्री गुजरात भेटेर 4,400 कोटी खर्चांच्या प्रकल्पांचे केले उक्तावण रेसलिंग फेडरेशनाचो मुखेली ब्रिजभूषण सिंगाचे चौकशेक नेमली SIT बायला रेस्टॉरंटांनी लैंगिक छळाचे केल्यात आरोप दिल्ली पोलिसांची खाशेल्या कोर्टाक माहिती मध्य प्रदेश लोकायुक्त पोलीस टीमीचे एके बायल इंजिनियराचे घरात धाड जोडतात 30,000 पगार घरात 30 लाखांचो टीव्ही फॉरेन सुनी 10 लक्झरी गाडयो जप्त फ्रेंडाक कॉकपिटात बसयलो म्हूण एअर इंडियाचो पायलट दोशी लायसन्स 3 महिन्या खातीर सस्पेंड DGCN एअर इंडियाक मारली 30 लाखांची फायन
20 वर्षाच्या आशिया कप फुटबॉल सर्तीत भारत टफ ग्रुपात मात कोणाकूय मार देऊ शकता. कोच इगोर स्टिमेकाक विश्वास. भारताच्या ग्रुपात ऑस्ट्रेलिया, सिरिया, उझबेकिस्तान.